पर्यटन आराखडो आणि पर्यटन धोरण 2020 मान्यताय। लायटीच्या बिलांचो विषय सुटावो करपा खातीर हाडली येवजण। शेक धारकांक 50% सूट। परतीच्या पावसाक सुरवात। गोंयांत फाल्यां आनी परवा पडो येता उटंगराचो पावस। 45 ते 55 किलोमीटरच्या वेगान व्हांवतले वारें। हवामान खात्यान उक्तायला अदमास। फोंड्याच्या रस्त्याक पडल्या पाड। पळयत थंय दिश्टी पडटात फोंडकुलां। रस्त्या वयल्यान ये वच करपाक जाता त्रास। कोरोना दुयेंतींचो एकूण आंकडो पावलो 72,389,चेर। फाटल्या 24 वरांत 63,509 कोरोना दुयेंतींची जाल्या नोंद। एक्टिव्ह केशींचो आंकडो मात देंवलो। गोवा 365च्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। हांव संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। वाडीव लायट बिलांचो विशय सुटावो करपा खातीर सरकारान वन टायम सेटलमेंट येवजण तयार केल्या। लोकांक बिलाची पुराय रक्कम एकदां ना जाल्यार हप्त्यान भरपाची मेकळीक दिल्या। तशेंच लोकांचेर घातिल्ल्यो केशी फाटीं घेवपाचें सरकारान थारायलां। लायटीची जोडणी कातरची न्हू जाल्यार लोकांनी एका म्हयन्यांत भितर बिलां फारीक करची अशें वीज मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें। लोकांक बिलां फारीक करपा खातीर आनी खंय वचपाची गरज ना। वेबसायट उक्ती करून कंझ्युमर नंबर घालून तुमच्यान बिल फारीक करूं येता। सगळे बिल वांगडाच फारीक करता जाल्यार अतिरिक्त पयशे फारीक करपाची गरज ना। पूण बिल हप्त्यान फारीक करतले जाल्यार डीपीसीचे पयशे तुमकां फारीक करचे पडटले। हे दोनूय पर्याय सर्वसामान्य लोक आनी वेवसायिकांक खातीर उपलब्ध आसतले अशें काब्रालान सांगलें। फाटल्या 38 वर्सांची थकबाकी आसा आनी बिलां फारीक न करप्यांक कशेंच सोडचे नात अशी शिटकावणी काब्रालान दिल्या। पयलीं जर 100% जर ते पेमेंट करता म्हणजे आउटस्टँडींग करंट ड्यू म्हणजे जे यूज केले युनिट यूज केले ते जर 100% ते पेमेंट करता जाल्यार 100% डीपीसी वेव जाता। तांकां जर इन्स्टॉलमेंट जाय जाल्यार तेय दिल्ले आसा 1, 2, 3, 4, 5 इन्स्टॉलमेंट। पूण कसो पयलीं 100% पेमेंट करता ताका 100% डीपीसी वेव। मागीर आपण म्हणटा 50-50 2 इन्स्टॉलमेंट जाय जाल्यार ताका 10% डीपीसी वेव। आपणाक आनी इन्स्टॉलमेंट जाय जाल्यार 20% डीपीसी वेव। अशें करून 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80% पासून डीपीसी वेव जाता इन इन्स्टॉलमेंट्स। पूण हांव लोकां कडेन मागता आज ऑनरेबल सीएम वॉज कायंड इनफ कितें जालां की आरआरसी केसीस खूब फायल केल्ल्यो आसा आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमी रिकवरी करपाचो प्रोसिजर आमी करतलेच। इशू कितें आसा की पयशे जे लोकांचे पयशे आनी मोजके लोक जर ते पयशे फारीक करना जाल्यार ऑनरेबल सीएमान एक ऑपॉर्च्युनिटी दिला तांकां की खंय तरी प्रिन्सिपल अमावंट जो एनर्जी चार्जीस आशिल्ले तो तुमी पेमेंट करचो म्हण। आरआरसी केसीस खंय फायल केल्यो त्योय विड्रॉ करता आनी लोकांक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता। हेजे पयलीं पेमेंट केलें पडटा। हेजे पयलीं कितें जाल्लें की निलेश काब्रालान जर बील केलें आनी पयलींचे कितें करताले निलेश काब्रालान डिफॉल्ट केलो जाल्यार म्हज्या बायलेच्या नांवार वा म्हज्या आनी कोणाच्या नांवार ते बील उरलेंच रिकवर जावपाचें आनी न्यू कनेक्शन घेवन सोडलेलें। सो ही आतां सगळी टायट करतले। आतां टेम्पररी डिस्कनेक्टेड केसीस, पीडी केसीस, आरआरसी केसीस, एक्टिव्ह कंझ्युमर डीपीसी जाल्ले आसा ताका सगळ्याक कवर केल्ले आसा हे स्किमीन। माझे कनेक्शन माझे डिफॉल्ट जाला म्हणून आनी कोणाच्या नावार कनेक्शन घेतलं हे सगळे आयडेंटिफाय करून सरकाराचो तिजोरीचो पयसो सरकार येवपाक जाय हे गोष्टी खातीर आमी काम करतले। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार आनी श्यामचारी। टुरिझम मास्टर प्लान आणि पर्यटन धोरणाक मंत्रिमंडळान बुधवारा मान्यताय दिली। तशेंच शेकाचे शुल्क 50% देंवन शेक धारकांक थाकाय दिल्या। त्याचबरोबर वाडीव वीज बिलांचो विशय सुटावो करपा खातीर येवजण तयार केल्या। स्ट्रीट लायटीचे राष्ट्रीय धोरण रद्द करून तांचे वेवस्थापन आपूण करपाचें मंत्रिमंडळान थारायलां। भौशीक बांदकाम खातें आनी उदका स्त्रोत खातें कायदो आनी वेवस्थापन 2020 ची दुरुस्ती केल्या। हाचो लाव तळाव्या वेवसायिकांक जातलो। Decision, there is a grant of 50% reduction waiver in a beach sec. Okay. Major decision is in tourism master plan and tourism policy. Goa State Tourism Policy 2020 approve हो गई। पर्यटन आराखडो आणि पर्यटन धोरण 2020 मान्यताय। जीपीसीसी मेंबर आणि स्टाफ रेग्युलेशन नेमात दुरुस्ती। गोंय उर्जा संवर्धन इमारत कायदो 2020 आणि उर्जा संवर्धन अधिनियम कायदो 2020 अधिसुचोवणी काढली। लायटीच्या बिलांचो विशय सुटावो करपा खातीर येवजण तयार।
शेकधारकांक 50% सूट. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार आनी श्याम च्यारी. परतीच्या पावसाक सुरवात जाल्या. गोंयांत फाल्यां आनी परवा उटंगराचो पावस पडो येता. वेधशाळेन अदमास उक्तायला. 45 ते 55 किलोमिटरच्या वेगान वारें व्हांवतलें. तशेंच दर्या खुबयल्ल्यान नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हू अशी शिटकावणी वेधशाळेन दिल्या. फकत गोंयानूच न्ही जाल्यार पुराय पश्चिम घाटांत नेटाचो पावस पडूये अशें हवामान खात्यान म्हटलां. बंगालच्या दर्यांत निर्माण जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून महाराष्ट्र, गोंय, आंध्र प्रदेश आनी हेर कांय राज्यांनी उटंगराचो पावस पडूं येता अशें हवामान खात्यान म्हटलां. वातावरणात जाल्ल्या बदलाक लागून फाटल्या 24 वरां सावन पावस सक्रीय जाला. आंध्र प्रदेश आनी तेलंगणात पावसान धुमशिनां काडल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. फोंड्याच्या रस्त्याक सामकीच पाड पडल्या. पळयत थंय फोंडकुलां दिश्टी पडटा. ह्या रस्त्या वयल्यान ये वच करता आसतना लोकांक खूबच त्रास जाता. फोंडकुलां पडोवन रस्त्याची चाळण जावन रावल्या. गोवा 365 ची रस्तो मोहीम चालूच आसा. आयज तुमकां पळोवपाक मेळटले फोंडेच्या कदंब बस स्टँडा वयल्या रस्त्याची अवतिकाय, तशेंच तिस्क आनी अप्पर बाजारा कडल्या रस्त्यांची स्थिती. फोंड पडून काबार जाल्ल्या ह्या रस्त्यांचेर गाडयो चलोवन लोक सामकेच बेजार जाल्यात. रस्ते केन्ना एकदां दुरुस्त जातात हाची ते वाट पळयत आसात. सरकारान जाता तितले बेगीन रस्ते दुरुस्त करून लोकांक थाकाय दिवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. पळयात. आज ह्या रस्त्यात जशे पयशे आमकां फोंड येवपाक नाका जाता बाजारांतल्यान. दर वर्सा 3 वर्सांनी एक फावट रस्तो करतात. सरकारान कितें केलां? ढवळेच्यान फोंड्या पावतात. तूं खंयच्यान आयला? हांव ढवळेच्यान आयला. ढवळेच्यान मात पूण सरकारान रस्त्याक पळोवपा जाय. म्हाका एकल्याक त्रास जायना, सगळ्या लोकांक त्रास जाता. रस्तो करप म्हणजे एक बरी खबर सरकारान. ते आसा ते अजून सारके जावना तेंच्यांनी कोरोना टायम. ते फक्त सांगपा जालें ते झाडां जाल्या आनी लोकांचे फाट बीन मोडटा हांगा. हांव सरकाराक मागणी करता की बेगीनच्या बेगीन रस्ते सारके करपी. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्ण नायक. म्हापशा दोगा कामगारां मदीं जाल्ल्या झगड्याचें रुपांतर खुनांत जालें. एकल्यान दुसऱ्या कामगाराचे तकलेर दांडो मारून ताचो जीव घेतलो. म्हापशे पुलिशेन दुबावीत पितांबर मलिकाक ताब्यात घेतला. मरण आयिल्ल्याचें नांव राहुल. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या मदीं कसलोच ताळमेळ ना. एकलो एक उलयता जाल्यार दुसरो भलतेच उलयता अशें म्हणून आपान सरकाराचेर टिका केल्या. सरकारा मदीं ताळमेळ नाशिल्ल्यान गोंयकारांक खूब त्रास जावपाक लागला अशें ताचें म्हणणें. मेळावली येवपा आशिल्ल्या IIT प्रकल्पाचेरूय आपाचो फुडारी सुरेल तिळवे उलयलो. तशेंच कोरोना वेवस्थापनाचेरय ताणें मत मांडलें. हे सगळे भानगडीत गोंयकारांची चूक कितें, लोक कित्याक त्रास काडटात अशें ताचें म्हणणें. पळयात. दिसान दीस आमी पळयत आसा की आरोग्य मंत्री आनी आमचे मुखेलमंत्री हांच्या मदलो ताळमेळ सामको बिगडला. एकटो एक उलयता जाल्यार दुसरो दुसरेच कितें तरी उलयता. दोगांच्या भितर मात्तूय कॉर्डिनेशन ना हें आमकां दिसून येता. आनी गोंयान जेन्ना कोविडाचे इतले दुयेंसी दिसान दीस सांपडटा त्या वेळार मुखेलमंत्री आनी आमचे आरोग्य मंत्री हांच्या भितर हे ताळमेळीचो उणावाक लागून गोंयकारांक हाचे खूब त्रास सहन करचे पडटा हें आमी पळयता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की विश्वजीत राणे हांकां मुखेलमंत्री जावपाची खूब सपनां पडटालीं. 2019 तांचो एक फोनाचें ऑडियो क्लिप व्हायरल जाल्लें आनी तातूंत आमकां दिसतालें, आयकपाक येतालें की ते सरकार कशें उडोवपाक सोदता आनी आपूण मुखेलमंत्री कशें जावपाक सोदताले ते. पूण जेन्ना प्रमोद सावंत हांगा मुखेलमंत्री जाले, गोंयचे मुखेलमंत्री जाले, तेन्ना तांचें हें स्वप्न भंगलें आनी तेन्नाच्यान तांच्या भितर हो ताळमेळ जमना हें उक्ताडार येत आसा आनी आमकां तें दिसान दीस जाणवत आसा. मुखेलमंत्री सकाळची एक प्रेस कॉन्फरन्स घेता
जावं सकाळचो एक निर्णय घेता आनी सांजचो आमचो आरोग्य मंत्री तो निर्णय चुकीचो म्हणटा जावं दुसरी प्रेस कॉन्फरन्स घेता. मिडिया बुलेटिनाचेर मुखेलमंत्री पत्रकार परिशद घेता आनी थंय वेगळे फिगर्स दिता, वेगळे मुद्दे मांडटा आनी आरोग्य मंत्री तेजे उपरांत एक प्रेस कॉन्फरन्स जावं प्रेस बायट दिता आनी म्हणटा हें आपल्याक खबरूच ना, हें चुकीचें आसा. सो ह्या हितून सुद्दां तेंचो ताळमेळ कितलो चुकता हें आमकां जाणवता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. भारतात फाटल्या 24 वरांत 63,509 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. कोरोना दुयेंतींचो एकूण आंकडो 72,389 पावला. 8,26,876 एक्टीव दुयेंती आसात. 63,01,927 जण बरे जावन घरा गेल्यात. जाल्यार कोरोनाक लागून 1,10,586 जाणांनी जीव वगडायलात. भारतात एकाच दिसात 63,509 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरां भितर 730 जाणांक मरण आयला, जाल्यार 74,632 लोक बरे जाल्ल्याची बातमी आसा. आतां मेरेन भारतात 72,39,389 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. एक्टीव केशींचो आंकडो 8,26,000 पावलो. 1,10,586 जणांच्या मरणाची जाल्यार 63,01,927 जणांक नवीन जीण फावो जाल्या. एक नियाळ शेजारच्या कोरोना पिडेस्त राज्यांचो महाराष्ट्रांतलो आंकडो 15,43,000 पावलो. आंध्र प्रदेशात 7,63,000, कर्नाटकात 7,26,000 केशींची नोंद जाल्या. तमिळनाडूंतलो आंकडो 6,65,000 पावलो. उत्तर प्रदेशांतलो आंकडो 4,42,000 जाला. जगभरात एकाच दिसात 3,13,000 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. संवसारीक केसींचो आंकडो 3,83,00,000 पावलो. 10,90,000 पेशंटांच्या मरणाची खबर आसा, जाल्यार 2,88,00,000 लोक बरे जाल्यात. आनी कोरोनान पिडलेले संवसाराचे फाटीवयले हे 5 देश. अमेरिका आघाड्याचेर आसा, थंयचो आंकडो 76,82,000 जाला. फाटोफाट आसा भारत, 72,39,000 हो भारतांतल्या कोविड केशींचो आंकडो. ब्राझिलांतल्यो केशी 51,14,000 पावल्यात. 13,26,000 हो रशियेंतलो आंकडो. आनी कोलंबियाक फाटी घालून स्पेन 5वे सुवातेर पावला. स्पेनात 9,25,000 केशींची नोंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. पॉयंट टू पॉयंट विमान देंवन चार्टर्ड विमानां सुरू करपा खातीर यत्न सुरू आसात. पूण हे केन्ना जातले ताची मात आपल्याक कल्पना ना, दाबोळी विमानतळ संचालक गगन मलिकान सांगलें. रशिया आनी युकेच्या वेगवेगळ्या विमान कंपन्यां कडल्यान तांकां 350 स्लॉट्स आयल्यात. युके 19 डिसेंबरा उपरांत विमानाच्या उड्डाणांक सुरवात करपाक शकता अशें TTAG आदलो अध्यक्ष सावियो मेसायसान सांगलें. ऑक्टोबर म्हयनो अर्दो काबार जाला आनी ह्याच काळात चार्टर्ड विमानां गोंयां येतालीं. पूण कोरोना महामारेक लागून पर्यटन हंगामाचेरूय परिणाम जाला. चार्टर्ड विमानांच्या उड्डाणा खातीर येवजण तयार केल्ली ना, कित्याक तर सगळ्याच वेवसायीक विमानांचे उड्डाण सद्याक बंद आसा अशेंय गगन मलिकान सांगलें. भारत सरकार हेर देशां कडेन चर्चा करून विमान उड्डाणा विशीं निर्णय घेतले अशेंय ताचें म्हणणें. जहाँ तक बात इन इंटरनेशनल ऑपरेशंस की चल रही है चार्टर्स को लेकर, तो जैसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसमें प्रयास ये किया जा रहा है कि ये फ़्लाइट्स को एयर बबल के फॉर्म में ऑपरेट किया जाए, मतलब पॉइंट टू पॉइंट वो फ़्लाइट्स ऑपरेट हों. लेकिन इस पर भी सब निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिए जाना है. कि हमारे पास करीब 350 स्लॉट्स की रिक्वेस्ट आई थी डिफरेंट एयरलाइंस की, रशिया से और TUI से और UK से. वो स्लॉट्स हमने एग्री करके रिकमेंड करके भेज दिए हैं ऑलरेडी. तो मुख्य मुद्दा सिर्फ ये है कि ये ऑपरेशंस शुरू कब होंगे. 30% प्रवाशांक घेवन सद्याक देशांतर्गत विमान सेवा चालू आशिल्ल्याचेय मलिकान सांगलें. डोमेस्टिक फ्लाइट में तो बहुत चेंज आ गया है. पहले से हम ऑलमोस्ट अपनी 30% कैपेसिटी के आसपास हो गए हैं और संडे के दिन तो हमारे पास 29 से 30 फ्लाइट होती हैं. तो हम 33-34% कैपेसिटी पर रन करते हैं उन दिनों में हम. और पैसेंजर इनफ्लो बहुत अच्छा है. ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ये इंडिकेट करता है कि टूरिस्ट गोवा में आ रहा है, रेगुलरली आ रहा है. और जो लॉन्ग वीकेंड्स हैं, जैसे 2 अक्टूबर वाला वीकेंड था, उसमें तो
इनकमिंग पैसेंजर आई थिंक मोर देन 4,000 था पर डे के हिसाब से, और आउटगोइंग पैसेंजर हमारा उन दिनों बहुत कम था। अभी भी अगर हम मोटा मोटा देखते हैं तो हमारा आउटगोइंग पैसेंजर कम रहता है। टूरिस्ट गोवा में आ रहा है, और जो हमारे पास जानकारी उपलब्ध है, जो अभी विंटर शेड्यूल है जो 26 अक्टूबर से चालू होगा, उसमें करीब 8 से 10 फ्लाइट्स और आएंगी। चार्टर्ड विमानांच्या उड्डाणाविशीं गोंयाकडेन विशेष लक्ष दिवचे हे खातीर केंद्र आनी गोंय सरकाराक पत्र बरयिल्ल्याचे TTAGचो आदलो अध्यक्ष सावयो मेसायसान सांगले. We have got news that the airports will be opened up maybe only in December. The British charter flights have cancelled all flights till 19th December. After that, they will decide only once the government announces its policy. We have made many representations to the Chief Minister as well as also to the Home Minister, Mr. Amit Shah, asking to have some special consideration for Goa. Because these are charter flights, these are not like the other international flights. Now, other international flights consist of international business passengers, as well as holiday goers, as well as sometimes Goans or Indians traveling to the country. But charter flights are only holiday makers, and nobody else travels on the charter flights. So now, if somebody wants to plan on a holiday, they have to plan months in advance. And they have to book the hotel, book the flight. No, unless the government announces when they are opening the airport, then only bookings will start. There are many other countries which are offering a lot of facilities. Thailand is offering a lot of facilities. Egypt is opening up. Many other countries are opening up. So people will definitely go to the other countries for a holiday, and we will be the losers. So something has to be done quickly. At least what we are saying is announce the date and open up. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. सोशल डिस्टन्स दवरात, मास्क वापरात आनी सांबाळात भलायकी तुमची आनी सगळ्यांची. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.